एखादें कितें जर आसत जाल्यार तें डबल चॅक करून कन्फर्म करून आपल्याक खबर सुद्दां आसली जाल्यार तें तुवें पळोवंक जाय आनी कन्फर्म करपाक जाय इतलो दुसऱ्याचेर विश्वास. कारण ज्या मनशाक केन्नाच शत्रू हे राजकारणात आसतना शत्रू खूब तयार जातात, पण अण्णा त्या कामाक अपवाद ठरतलो. याद जाता कारण हांव ज्या वेळार कॉलेजान हायर सेकंडरी शिकतालो, म्हजी आनी प्रवीणाची त्या वेळची मैत्री 11वेक 12वेक त्या वेळार अण्णा एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो आनी हांव प्रवीणा बरोबर प्रवीणाच्या बंगल्याचेर रावपाक वयताले. केन्ना केन्ना प्रवीण बस केल्यानंतर प्रवीण म्हाका घेवन वयतालो. पण त्या वेळार आमी इमॅजिन करात की आमी खूब सामान्य हाचे म्हणजे हांव ज्या भागा भितर रावतालो बोगदावाक ती त्या वेळार कशा परिस्थितीन आसतली. आज खूब डेव्हलप जालें आनी त्या वेळार प्रवीण हो एक मिनिस्टराचो भुरगो चलो तरी पण डिफरन्शिएट करनासलो. प्रवीणूय करनासलो आनी अण्णानूय केन्ना आमकां हें केलें ना. आनी त्यामुळे अण्णाचे अशे विचार सांगपाक वचत जाल्यार म्हाका सांगप बशिल्ले प्रत्येक जाणांक तांचो एक वेगळो अनुभव आसपाक शकता. कारण तेंच्यांनी राजकारणा भितर काम करता आसतना समाज सेवे भितर काम करता आसतना राजकारणा भितर ते आमदार जाले खासदार जाले, पण खऱ्या अर्थान त्या हाचो उपयोग जो आसा तो तांच्यांनी सदोदीत समाजकार्याक लागून करून घेतलेलो आसा. म्हणून लोकप्रियता अण्णान मेळयली. असंख्य साराभाई म्हटल्याप्रमाणे असंख्य मंदिरां, असंख्य स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब हांकां तेंच्यांनी आर्थीक उबारी दिली. आपल्या वेवसायाक नुकसाणी सोसून सुद्दां तेंच्यांनी समाजकार्य हे कर्तव्य म्हणून तेंच्यांनी गोव्यातल्या असंख्य मंदिरांक, असंख्य स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब, असंख्य संस्थांक NGO क्रमांक तेंच्यांनी तेंचे उबे रावपाक, तेंच्यो इमारती उबे रावपाक, तेंचे क्लब उबे रावपाक तेंच्यांनी सगळे हस्ते मदत केली. अण्णाचे जर आमी उलयतले तर शब्द आमी 2-3 वर्सां उलयत तरी ते आमकां शब्द कमी पडटले. आनी असो हो चेहरो तेंचो वारसो तेंचे पुत्र बाब श्री प्रवीण झाटे हेंच्यांनी घेतलेले आसा. तुम्ही बळकट कशी अशी भाजी मागणी आसा. हांगा पक्षभेद ना, जातीभेद ना, धर्मभेद ना. हांगा मनशाचें कर्तृत्व, मनशाचें दातृत्व आणि मनशाचें नेतृत्व महत्वाचें आसा आणि ते अण्णांच्या रुपान त्याच्या सुपुत्रा कडेन येयल्ले आसा. त्याचे हात बळकट करप हे तुमचें काम. कोणाच्या हातींचे बळ कट करप हेय तुमचें काम. म्हणून माझी तुमकां एक विनंती आसा की अण्णा खऱ्या अर्थान जर तुम्ही आदरांजली वाहतली, खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली वाहतली जाल्यार 814 आणि आनी 14 वर्सां उरल्यात. म्हणजे ते चिन्ना वरून दिसता ह्या 14 वर्षांचो तुमचो सगळ्यांचो वनवास काबार जावचो, गोरगरिबांचो वनवास काबार जावचो. आणि ह्या शताब्दीच्या निमतान तुम्ही तुमचो जुनियर अण्णा आहा त्याका फुडें काडचो. ऑनरेबल सीएमा कडेन हांव मुद्दाम उलयल्लो आसा हेचे बद्दल की आनी इवन आमचे जीपीसीचे चेअरमॅनाक कडेन तेच उलयल्लो आसा की तांच्या पार्टीक आपयल्ले आसा, तांकां मुद्दाम गोंयांत दाखोवपाक ताका मदत आसा. ते जर फिल्म सिटी जर जात म्हज्या मतान तरी आतां 500 ते 1000 लोकांका डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मेळटलें. आनी सबंद नॉर्थ गोवा न्ही, सबंद गोंयचो जो डेव्हलपमेंट आसा इन टर्म्स ऑफ जे हॉटेलां म्हणा, तुमचे रेस्टॉरंट्स म्हणा, तुमचे हे सगळे तांकां कामां मेळटलीं. आज एक खंयची फिल्म शूटिंग जाता 500 लोक तांकां थंय लागता डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली. हे एक्टर आनी एक्ट्रेसीचे उलयना, ते एक्स्ट्राज म्हणा, तुमचे ते तुमचे मायक म्हणा, फिल्म शूटिंग म्हणा, तुमचे जनरेटर जे ऑपरेटर जाता ते म्हणा, तुमचे लायटीचे ऑपरेटर्स म्हणा, सावंडा खातीर जे लोक लागतात, हे सगळ्या गोष्टींचे भितर तुका डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. हांव मुद्दाम देवा कडेन मागता की म्हजे कडल्यान कितें बरें काम करचें आनी अण्णाचे जे विचार आशिल्ले आनी अण्णाचे जे प्रेम आशिल्ले तुमी म्हजे तशेंच दवरचे. आमी म्हणटा कितें मनीस सांगल्यार वचूं शकता. आमी म्हणटा कितली जगतली 100 वर्सां कळ्ळें. आमी म्हणटा बिंदास प्रत्येकान अशें ठरोवचें की 100 वर्सां आमी जगतली. पण एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय, ते जगण्यापेक्षा आमी कशी जगली हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि आज एका वेगळ्या व्यक्तिमत्वाक याद करता आसतना एखाद्या वेळ म्हणजे जशें आयज प्रेमानंद मावळे सरान म्हटलें, म्हणजे आमी दोगूय जाण एका पक्षातले हांगासर खंयसरूच कशाक उल्लेख न करता आमी म्हणटा की ना ती व्यक्ती त्या पक्षान आशिल्ली म्हणून तो पक्ष इतलो तेगशेर पावलो.
आणि ताच्या खातीरच एक लक्षात दवरपाक जाय की अशी व्यक्तिमत्वां जेन्ना एकी कडेन येता तेन्ना एक बरो पक्ष तयार जाता, एक बरी राजकीय कारकीर्द पळोवपाक मेळटा, एक वेगळें व्यक्तिमत्व पळोवपाक मेळटा.